पूण 5000 लोक हाडटलो 45,000 लोक हाडटलो आनी कितें कितें लोक हाडटलो म्हणून स्टेटमेंट दिता. आपणाक 5000 लोक येवन आपणाक प्रोटेक्ट करपाक लोक आपले 70चे येवपाक तयार आसा म्हणून. सो आमकांय पळोवपाक जाय आसलें की कोण ते 70चे 5000 लोक येवपाक तयार आसा. 39A जो आसा तो स्क्रॅप जावपाक जाय. आनी दुसरें म्हटल्यार जे पुलिसांनी विरेशाक आमचे तुषार गांवस मागीर अजय आनी बाकीचे जे ग्रामस्थ आसले तांकां ज्या रितीन सकयल हाडले तेंचेर एक्शन जावपाक जाय. आजून ह्या दोनाय गजालींचेर गव्हर्मेंटा कडल्यान कसलें स्टेटमेंट येयल्लें ना. आंदोलनाची पावर आसता ही BJPक सारकी खबर आसा, कित्याक BJP तेज्या पयलीं आंदोलनां करूनच सत्तेन येयल्ली आसा. सो दे नो द पावर ऑफ आंदोलन. हो जो स्टेटमेंट आयलो की 45,000 70चे लोक पणजी येवपाक शकतात, तुमी त्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान कॉन्टेस्ट केला, हो स्टेटमेंट आयकतकीर तुमकां कितें दिसलें? म्हणजे ते म्हाका अशें दिल्लें जे हांव सदांच म्हणटा की विश्वजीत राणे 70च्या लोकांक आपले कामगार आनी गुलाम समजता. पूण तेंच्यांनी प्रूव केलें की बाबा आमी तुका वोट मारता डजंट मीन की आमी तुजे कामगार ना कशें जाल्यार प्रूव गुलाम. केलें? लोक येवंक ना न्हू. आतां जर येवपाक जाल्यार येवनी, हाडुनी न्हू तेणी. 45 लोक पणजे हाडुनी, त्या हितून हाडुनी, मिटींग दवरून न्हू, लोकांच्या अगेन्स्ट हाडुनी. 39A ऑपोज करता तेंच्या अगेन्स्ट हाडुनी. आमकांय पळोवपाक जाय लोक कितें येतले. म्हाका खबर आसा 70चे लोक तुका वोट मारता हेचो मिनींग न्हू कितें गुलाम आनी लाचार. तूं समजता आसतलो तेंकां गुलाम आनी लाचार. हेच्या पयलीं तेंच्यांनी कितें दाखोवपाक तें दाखयल्लें आसा. तुका लोकां कडेन हात जोडून माफी मागयल्ली आसा ह्याच लोकांनी. सो तेणी ती चूक करची न्हू की 70चे लोक तूं सांगता थंय धांवतले, पणजे यो म्हणल्यार पणजे येतले, आझाद मैदानार यो म्हणल्यार आझाद मैदानाचेर येतले आनी गोंयकारां वांगडा झगडटले. हें जावपाक शकना. तुमी तरी चॅलेंज दिता हाडून दाखोवची म्हणून? हाडून दाखोवचें कित्याक हांव चॅलेंज इतल्याक लागून दिता की म्हाका खबर आसा की 70चे लोक गुलाम न्हू. सो तेणी तें गृहीत धरपाचें न्हू कोणाक. विश्वजीत राणे हांकांच सामको विलन नंबर 1 केलो. आज तुमी विजय सरदेसायाक डेप्युटी विलन केलो. विलन पळोवपाक गेले आयज जाल्यार विश्वजीत राणे वांगडा CM प्रमोद सावंतूय आसा. ही RG पार्टी म्हटल्यार ही फकाणां न्हू. हांगा जर आमच्या आमदाराक जर असो लोळयत सकयल हाडटा आनी आमी ओगी रावतले आनी तुमी स्टेटमेंट करतले की विश्वजिताचें प्रोटेक्शन इम्पॉर्टंट आसा आनी आमच्या भुरग्याचें आमच्या MLAचें ना, हें टॉलरेट आमी करपाचें ना. सो विलन सगळे आसा. थोडे BJPन आपले मनीस थंय प्लांट केल्ले आसा. ते जे मनीस आयज काँग्रेसीन थोडे आसात पळय, नांव घेता हांव डायरेक्ट, अमित पाटकर आसा. अमित पाटकराक हें अलायन्स केन्नाच जावपाक नाका. हांव परतो रिपीट करता, जो मेरेन हो अमित पाटकर आसा तो मेरेन हें अलायन्स जावपाक शक्य ना. तो कितें ना कितें तरी 100% पार्ट घालतलो. सो तेचेर काँग्रेस पार्टीन विचार करपाक जाय. रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा काँग्रेस पार्टीची की जो अलायन्स करूंक सोदिना नाल्यार जे अलायन्स करपाक सोदिना तेंच्या कडेन उलोवन एक तर तांकां शिटकावणी दिया, नाजाल्यार तांकां तेंचे पोजिशन्स जे व्हडली पोजिशनां घेवन बसल्या ते पोजिशना वयल्यान तांकां काडा तरी.